वास्को काउन्सिलर दाजी साळकार हांच्या कार्यालयान युवा मोर्चाच्या एकवटान गोमेकोच्या जोडपालवान शेनवारा रक्तदान शिबीर आयोजित केला। आपत्कालीन वेळार वास्कोकारांक जेन्ना रक्ताची गरज आसतली तेन्ना सेवा म्हण हे रक्तदान शिबीर आयोजित केला। RDX गोवा खातीर वास्कोच्यान जॉन डिसिल्वा। ब्लड डोनेशन कॅम्प आज आमीच न्ही जाल्यार सगळ्या कडेन दवरिल्लो वता। रक्ताचें डोनेशन करप हें कितलें इम्पॉर्टंट आसा हें सगळ्या लोकांकूय कळिल्लें आसा। आनी आज आमी पळयता की इतले एक्सिडेंट जाता, इतले कॅज्युअलिटीज जाता, एकदां ऑपरेशन करपा खातीर ब्लड जाय पडटा आनी केन्ना केन्ना आमकां आसून पसून आमी दिवंक शकना जाल्यार रेडी मेळना। पूण आमकां दिसलें की आमी एक ब्लड डोनेशन कॅम्प करचो आनी स्पेशली वास्कोकारां खातीर कोणाकूय ब्लड जाय पडलें नाल्यार कोणाकूय एक मदत जाय पडली जाल्यार ती मदत आमचे कडल्यान जावची हे एकूच हेतून आमी हो ब्लड डोनेशन कॅम्प केला। आनी अशे कॅम्प्स आमी म्हणजे एक 2-2 म्हयन्यान एकदां दवरपाचो आमचो प्लॅन आसा। जाचे करून म्हणजे एक ब्लड बँक कशी एक सायमल्टेनियसली आमचे कडेन एक स्टार्ट जावची आनी लोकांक खंय खंय धांवनासतना एकाच कडेन एक वन स्पॉट ब्लड मेळचें ही आमची एक धोरणां आसा।